बेकायदेशीर बांधकामां मनीसपणाच्या नावान कायदेशीर करूंक मेळची ना. हवाई सुरक्षेक आडखळ थारपी चिखलेच्या 44 बेकायदेशीर बांधकामांचे हस्तक्षेप अर्ज हायकोर्टान मारले भायर. गोंय सरकाराक 15 मे मेरेन पत्रादेवी पणजे हायवे वेली फोंडकुलां पुरोवन घेवची पडटली. हायकोर्टाची सरकार कॉन्ट्रॅक्टराक ऑर्डर. पावसाच्या दिसांनी फोंडकुलांचो येरादारीक धोको. न्हयभाग पोरसकडे बेकायदेशीर येव काडटल्यांचेर पुलीस आनी कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साची धाड. 31 बोटी जप्त. चौकशी चालू. हायकोर्टाचे कामकाज इंग्लिशी बरोबर थळाव्या भाषेनय जावचे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री आणि मुख्य न्यायाधीशाच्या परिषदेक दिल्ली उलयलो. मुख्यमंत्री सावंतूय परिषदेक हजर. पर्यटन खात्याच्या ई सर्व्हिसाचे उक्तावण सोमारा पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन केले जाहीर. मुख्यमंत्री TTAG GTDC मुखेल सचिव आसतले उक्तावणाक. सिनियर आनीक आजीवन कॅबिनेट दर्जो दिल्या उपरांत ताचे खातीर स्टाफा विशीं मुख्यमंत्र्याचो सचिव IAS अजित रॉयन काडली क्वेरी. जबाबदारी ना. स्टाफ कितलो? मुख्यमंत्री सावंत 2 दिसांचे दिल्ली भेटेर. मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत प्रधानमंत्र्यांची पहिली गाठभेट. गोंयच्या महत्वाच्या इश्यूंचेर चर्चा. हेर मंत्री अधिकाऱ्यांबरोबरूय बसका. मुरगांव नगरपालिकेची जाली खासा बसका. पार्किंग, खारेवाड्यावेली बेकायदेशीर घरां, वादग्रस्त उदकाचे कनेक्शन चर्चेक. गोंयांत बरे टुरिस्ट येवंक जाय म्हूण खासा यत्न. टुरिस्टांक कितें जाय नाका तें पळोवपाची गरज म्हणटा पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे. दोन 2021 रिजनल प्लाना प्रमाण पर्यावरण संवेदनशील वाठार सांबाळपाक जाय. हो वाठार कसोच कन्वर्ट जावंक जायना. लक्ष दिया. TCP मंत्री राणेची TCP आनी PDA खात्याक ऑर्डर. NTAGI पॅनलान 12 ते 17 वर्साच्या भुरग्यांच्या व्हॅक्सिनेशन ड्रायव्हाक सिरम इन्स्टिट्यूटाच्या कोवोव्हॅक्साक दाखयलो बावटो. आयटकाची एक माया कामगार दिसा निमतान पणजे रॅली. कदंबा बस स्टँड ते पणजी चर्ची मेरेन रॅली. आयटकाच्या क्रिस्टोफर फोन्सेकान केले जाहीर. गोंय विद्यापीठान कॉलेजींच्या परीक्षांचे वेळापत्रक केले जाहीर. 6 जून ते 5 जुलै मेरेन परीक्षा. केंद्र सरकाराच्या पेन्शनरांक 34% म्हारगाय भत्तो 1 जानेवारीक सावन लागू. 1 जानेवारी ते 30 एप्रिल मेरेनचे मेळटले एरियल. पंचायत वेंचणूक पार्टी लायन्साचेर नाका. पंचायत मंत्री माविन गुदिन्होन केलें स्पश्ट. शिक्षीत, समाज वावुरपी आनी ग्रासरूट लेव्हलाचेर काम करप्यांक मेळपाक जाय संद. माविन उलयलो. फुडले 4 ते 5 दीस देशांतल्या मध्य आनी अस्तंत राज्यांनी कालोराच्या ल्हाराची शिटकावणी. तापमान 2 ते 3 डिग्री वाडपाची शक्यताय. हवामान खात्याचो अदमास. कोविडाच्या केसींक नेट. दिसपट्ट्या केसींचो आंकडो वाडून पावलो 3,300 वयर. सक्रिय कोविड केसींचो आंकडो वाडून 17,000चेर. कोविडाचे 2 वर्सां उपरांत चीनांत कांय भारतीय विद्यार्थ्यांक परत वचूंक परवानगी दिवपाची चीनाची तयारी. फ्लायट आनी व्हिजा अडचणीक लागून आडकल्यात विद्यार्थी. कसिनो फ्लोटेल डेल्टीन कारावेलाक मांडवींतली ऑपरेशन्स बंद करपाचो NGTचो आदेश. CRZ क्लियरन्स मेळ मेरेन बंदी. बेकायदेशीर ऑपरेशन्सा खातीर कसिनो कडच्यान लुकसाण भरपाय वसुलीचो आदेश.
IPLान पुणे जाल्ल्या मॅचीन लखनऊ सुपर जायंट्सान पंजाब किंग्साक हारयले 20 रनांनी।